आज आमची 13 जाणां भुरगीं अपुरबाय दिसतात, सोबी दिसतात, अंजाळ दिसतात. कित्याक आज ती जेजूक कुडी आनी रक्ता मारिफात पयले पुटी घेतात. आनी ह्या दिसाक तुमी जायती तयारी केल्ली आसा. भुरग्यानो आयकतात गी, तुमी सदांय दोतोनी गायलेले आसात, दोतोन बरी शिकलेली आसा. हांवें तुमकां सगळ्यांकी परिक्षा कंडक्ट केल्ली न्ही, परिक्षा तुमी बरें करून जाप दिल्या. सगळ्यांकी 80% मार्क्स वयर मेळ्ळ्यात. हां, बरी कर शिकल्यात तुमी, बरी तयारी तुमी केल्या. तशेंच वडिलांनी व्हडली जबाबदारी घेतल्या. तांकां दोतोनीक आपोवन हाडचें, तांकां फाटीं व्हरचें, घरा दोतोन शिकोवचें, देवस्तुतीचें अभ्यास करचें आनी तांकां जाय पुरती मुस्तायकी, जाय पुरते आयच्या दिसाचो संभ्रम, ताची सगळी तयारी तुमी केल्ली आसा. कित्याक एक तुमी तुमच्या भुरग्यांचो मोग करतात की ना, दुसरें जेजूचो मोग करतात वेगी. हां, जेजूक ह्या भुरग्यां थंय तुमी पळयतात आनी तुमची आशा आसा तुमच्या भुरग्यांनी जेजूच्या साळेवळेंत वाडत जाय, जेजूच्या साळावळेंत जिये जाय, जेजू सांगाता मरा पर्यंत आसा जाय म्हणली आशा तुमकां आसा की ना? आसा की ना? देखून व्हड जाल्या उपरांत भुरग्यांनी पळयतात अक्रिस्ती चेड्या लागीं चली लागीं वळख जायनाशी, फ्रेंडशीप जायनाशी, काजार जायनाशी, तुमी हर प्रयत्न करतात. कित्याक तुमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या मोगासो देखून तुमी हो संभ्रम चलयतात. तुमकां शबासकी पटयता. आयच्या ह्या पवित्र दिसा आमी 3 वाचपां आयकलीं. पयलें वाचप धर्मदुतांच्या कृत्य पुस्तकांतलें. पेद्रून आनी जुआवन तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्रात्मो घेतलो. पळया, पवित्रात्म्याचें येणें, पवित्रात्म्याचें देणें, पवित्रात्म्याचें घेणें. कळ्ळें गी? पवित्रात्म्याचें देणें देवान बसयलेलें. हांव तुमकां अनाथ बरी सोड वचना, हांव तुमकां मजत दितलो, तो तुमकां सगळें शिकयतलो. तुमच्या कश्टांत कश्ट कशें फूड करचें, तुमच्या रडण्यांत विळापांत कशें तुमी सुदारसून व्हरचें, म्हणजे कशें बुजवण आपणावची, तशेंच तुमच्या आकांताच्या काळार कशें तुमी सुडका जोडची, धैर्य घेवचें, ह्या विशीं तो तुमकां शिकयतलो. देखून वर्तें देणें जावन सोम्यान आमकां पवित्रात्म्याक बसयलो. आनी पवित्रात्म्याचें येणें पेंतेकोस्ता दिसा जाल्लें तें तवळ सक्रामेंता मुखांत्र जाता. आमकां 7 सक्रामेंतां आसात. त्या 7 सक्रामेंतां मुखांत्री पवित्रात्म्याचें येणें आमचें थंय निरंतर जाता. कितले संस्कार आसात? 7 वय मो? हां, 7 सक्रामेंतांत तांदूळ 4 सक्रामेंत एकच पटी घेवचे, उपरांत परत घेवंक जायना. खंयचे म्हूण गोत्ता गी? नवीन पवित्र स्नान, तिरावणी, क्रिस्मसाक ह्या जगाची संस्कारणी, वडदो आनी लग्न, हे 4 संस्कार एकच पटी घेवचे, परत घेवंक जायना. पूण उरले 3 सक्रामेंत आसात. एक एवकरिस्त आनी प्राजित आनी एक पिडेस्तांची मागणी. तवळ तुमी घेवयेत. पवित्रात्म्याची कृपा ह्या सक्रामेंता मुखांत्र थवळ घेवंक एक अवकाश आसा. देखून एक सुटावें कुमसार जावचें, मिसाच्या बलिदानां वांटेली जावचें, पवित्र कुमगार सेवचो, वा तूं घडीसा साय भियेताय, खमताय, काळजान दडदडे उठतात, न्हीद पडना, एका रितीची भे आसा, भिरांत आसा, कावजेण आसा, एका रितीची पिडा आसा म्हूण तुका दोसता. पवित्राची मागणी घेवन, पवित्र संस्कार घेवन, पवित्रात्म्याची कृपा आमचेशी वळशी करण जे तेवून जावंक साध्य जाता. देखून हे 7 संस्कार आमकां पवित्रात्म्याची येणें
ते जोडून दितात. तिसरें पवित्र आत्म्याक घेवचें. देणे येणे आनी घेणें. घेणें म्हळ्यार घेवचें. पवित्र आत्म्याक घेवचें. पवित्र आत्म्याक कशें घेवं येता? योग्य जाल्लें जिवीत आमी जियेवं. देवाक फोवो तो स्थान, फोवो तो मान. जेजू क्रिस्ताक फोवो तो स्थान, फोवो तो मान. जेजू क्रिस्ताचो मोग आमी केल्ल्यांत पवित्र आत्म्याचें येणें आमचें थंय जाता. देखून पळय आयच्या सुवार्तेंत जेजू म्हणटा, जर तर तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात. भुरग्यानो, तुमच्या मम्मी डॅडीचो मोग तुमी करतात जाल्यार तांणी सांगले बरी तुमी आयकतात की ना? हा, आयकतात की ना? आयकतात. ओके, भुरग्यांचो मोग आवय बापाय करता जाल्यार भुरग्यांनी सांगले बरी आयकतात की ना? आयकतात. पुरा विचारले दिनात. मिरसांग तर न्ही, मिरसांग म्हाका दी सकाळी ब्रेकफास्टा म्हळ्यार ते दिवचे नात, पूण कितें जाय ते खंडीत आयकतात. तशेंच पळया, एकामेकाचो मोग करता जाल्यार, एकांच्या मनशाचो मोग आमी करता जाल्यार ताचें उतर आमी आयकता. आयकता की ना? आवयचो आमचो मोग करता. आज आवयांचो दीस न्ही, हा, आवयांचो दीस. देखून आज आवयांचो उडास काडया, आवयां खातीर मागया. आनी आज जर तर आमच्या आवयचो आमी मोग करता जाल्यार आवयचें उतर इल्लेशें आयकता की ना? हा, आयकता. बायलेचो चड मोग करता जाल्यार कोणाचें उतर आयकता? बायलेचें चड आयकता. उडास चड. देखून आमी कोणाचो चड मोग करता तांचें चड आयकता. देखून जेजू म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. म्हजे उपादेश पाळटल्यात. आज भुरग्यानो आयका, आज आयकचे तुमी इल्लोसो वेळ जायत की. तुमी म्हजो देखून आज जेजू कितें म्हणटा तुमकां? जेजूचो मोग करूंक आपयता. मोग करूंक कळ्ळें? तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू म्हणून दे तुमी न्ही गे. हा, आमी जेजूचो मोग करूंक दीस आन दीस. एक भुरगें आसलें, तें थर्डांत आसलें, फोर्थाक गेलें, कुमगार मेळ्ळो. ताच्या उपरांत ते भुरगे म्हाका 8वे क्लासीन मेळ्ळें, 8th स्टँडर्डान मेळ्ळें, 8वे क्लासीन. ते वेळार तें एका बऱ्या व्हडले इंग्लीश मिडियम इस्कॉला वचून आसलें. आनी हांव मिसा गेल्ल्या वेळार तें वेदी सभा जावन आसलें. वेदी पळय न्हू तुका न्ही 8वे क्लासीन, तूं 10थान न्ही. आनी ताचेर विचारलें, ओत्तू सर्मो आसलो, तूं सोमयाचो मोग करताय गी? वय म्हणालें, हांव मस्त मोग करता, इतलो मोग करता म्हणालें. ताच्या उपरांत थोडे दीस गेले आनी PUC जाली, इंजिनियरिंगाक गेलें. थंयसर ताका एक अक्रिस्ती चेडो मेळ्ळो. ताजे इश्टागत जाली, मोग जालो. आनी आवय बापायन म्हळें, अळे तो चेडो अक्रिस्ती, देखून आमकां काजाराक उप्पिगे ना. काजाराक उप्पिगे ना. मागीर तुजी खुशी, तुका आमी जाय गी, जेजू जाय गी, तो जाय गी, तूं डिसायड कर. आनी ते म्हणालें, म्हाका तुमी नाका, जेजूय नाका, म्हाका तो जाय म्हणाले. ताचे गेले. आमचो मोग जेजूचो केदोळ पर्यंत, कुमगार जाता पर्यंत मात्र गी, क्रिस्म जाता पर्यंत मात्र गी, वा लग्नाचो संस्कार जोडटा पर्यंत मात्र गी, वा आमच्या गरजो, आमचो फायदो मुक्तता पर्यंत, आमचो फायदो जोडटा पर्यंत मात्र गी म्हणलें आमी सवाल विचारूंक जाय. देखून भुरग्यांनो उडास दवरा. आज क्रिस्ताक तुमी घेतला, म्हजो निमाणो श्वास आसता पर्यंत ही क्रिस्ताचो सेवक जावन, क्रिस्ताचो भुरगो जावन, क्रिस्ताचो मोग करना जियेतलो म्हणलो निचेव करी जाय. क्रिस्ती चले लागीं काजर जावच्या समस्या नात, पूण क्रिस्ताक सोडच्यान समस्या आसा. तुमी काजर जाया ना म्हणून ना, पूण क्रिस्ताक साडी नाकात. म्हाका तुज्या की पयलें क्रिस्त जाय,
क्रिस्ताक वेंगताय जाल्यार हांव तुजे लागीं काजर जाता. असली जाप येवंक जाय. म्हाका तुय नाका, क्रिस्ती नाका, तो जाय म्हणून आमी विचे न्ही, ही मतीन दवरूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसऱ्यान जेजो म्हणटा तुमी म्हजे उपादेश पाळतेल्यात, उपादेश पाळतेल्यात. कसलो उपादेश जेजून दिल्लो? कसलो उपादेश जेजून दिल्लो? कसलो उपादेश? हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो, तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा. कशें मोग करचो एकामेकाचो? जेजू म्हणटा तुजो मोग केल्ल्याचो तुवें मोग केल्ल्यान कितें विशेशता आसा? तुज्या बायलेचो तूं मोग करताय, बायल तुजो मोग करता, तो कितें विशेश जाता? तुजी भुरगीं तुजो मोग करतात, भुरगीं तुजो मोग करतात, काय ते विशेश आसा? भाऊ भयणीचो मोग करता, भयण भावाचो मोग करता, कितें विशेशता आसा? इश्ट इश्टिणीचो इश्टाचो मोग करता, कितें विशेशता आसा? समथींग स्पेशल. देखून मोग करतना तुवें तोंड पळोवन वचो. कळ्ळें की आमी कॅटरिंगाक गेल्ले म्हळ्यार कोत्ता न्ही, कॅटरिंगाक गेले, कॅटरिंगाचे वाटचे रावतात न्ही, ते पयलें तोंड पळयतात. कळ्ळें की वो म्हजो सोयरो गी, म्हजो इश्ट गी, फ्रेंड गी, आनी आमच्या वळखीचो, आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या मोगाचो जाल्यार ताची कुलेरा बळे गुंड भितर येता, भरून येता, बसक पडटा. कळ्ळें? आनी कोण वळखीचो न्ही, पळोवंक बरो दिसना, चाप्पे आसा जाल्यार ताका वयल्या वर्त मेळ्ळ्यार एक बटाटो सगळ्यान मेळ्ळो, कळ्ळें? नातल्यार कळ्ळें घुमटीचो कुडको मेळ्ळो, तो गेलो. पळयलें तुमी? हां, आतां बुफे जाल्यार कोण ना, वाटतलें आसल्यार तशें जावचें. पाद्र्या आतां पयलें हांव पाद्र्या जावच्या पयलें तशें वयल्यान येतालें कुलेरा. आतां पाद्र्या पाद्र्या ये काय भितरूच येतात भरून, नाका नाका म्हळ्यार वाडटात धरून. म्हळ्यार तोंड पळोवन वचचें, तशें जायनूच. तोंड पळोवन आमी मोग करनोचो कोणाचोय. देखून तूं जो मोग करताय जाल्यार जें कितें तुका हेरांनी करूंक तूं अपेक्षिताय तें तर तुवें हेरांक करी जाय. तुजे दुस्मानाचो, तुका दुर्सोतल्यांचो, तुका द्वेशितेल्यांचो, तुजें नांव पाड करतेल्यांचो मोग कर. तातूंत तूं जायती दादोसकाय तुका मेळटली, दादोसकाय. देखून जेजो म्हणटा मोग करचो म्हळ्यार भुकेल्ल्यांक खावंक दिवचें, तानेल्ल्यांक पिवून दिवचें, उक्ते आशिल्ल्यांक पांगरण दिवचें, न्हेसोंक दिवचें, बंदेत आशिल्ल्यांची भेट करची, पिडेस्तांची सेवा करची, सेवा करची. हें करूंक जाय आमी. म्हज्या आवयची हांव मस्त बरी सेवा करतां, पूण सासूमायेची सेवा करतना कितें जाता? बऱ्यान करता जाल्यार दादोसकाई, बऱ्यान करना जाल्यार एक मतीन दवरूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया, भुकेल्ल्यांक खाण. हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिलें, कितेंय जावं दी, तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो, तुमी म्हाका पिवंक दिलें. देखून आमची मालगडी म्हणटाली, आळे पुता, निमाणें जेवण जाल्या उपरांत मडक्यांतलें शीत पुरा पुसून काडनाका, तांदूळ इल्लें शीत सोडू, ताका इल्लें उदक घालून दवर. कोणी जर जेवण भुकेल्लो येता जाल्यार एक दोय तांकां वाडूंक साध्य जातलें. देखून मडकी पुसून सोडनातलीं, इल्लें म्हणी दवरतालीं. आनी आमच्या मालगड्यांनी, आमच्या घरांनी मालगडी कितें करतालीं? एक चेंबू आसतालो, चेंबू, आनी इल्लेशें गोड दवरतालीं. कोणी एक वाटसुरो, कोणी एक तानेलो आयलो जाल्यार एक उडको गोड आनी इल्लें उदक पिवंक दितालीं. कित्याक? गोडा सांगता उदक पियेतना कितें जातालें? कुडीक एक घटाय मेळटाली. देखून भुकेल्ल्यांक खाण, तानेल्ल्यांक पिवन, न्हेसोंक पांगरूंक नातलेल्यांक पांगरण, तशेंच बंदेतेची भेट, पिडेस्ताची सेवा. हें केल्ल्यांत आमी जेजूचो मोग करता. देखून जेजू म्हणटा, हांव तानेल्लो, तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव उक्तो आसलो, तुमी पांगरूंक दिलें, हांव बंदेत आसलो, तुमी म्हजी भेट केली, हांव अस्वस्थ आसलो, तुमी म्हजी सेवा केली. केदाळा सोम्या, केदाळा. जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. देखून तो मोग करूंक जेजू आज आमकां आपोवणी दितना आज भुरगीं कुमगार सेवतात न्ही, जेजूचे मांस आनी रगत सेवतात. भुरग्यानो, जेजूचे मांस आनी रगत खंयच्या मारिफा तुमी सेवतात? आज खंयच्या रुपार सेवतात? खंयच्या रुपार? उंड्या आनी वायना रुपार न्ही. देखून सांपावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 11 वळ 27 सांगता, जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कलसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. उडास तोरा. जो कोण
फावो नासतना वो उंडो खाता आणि कलसेंतले पियेता तो आपली केस्त खाता आणि पियेता थोडे पोटी आम्ही 18 मिसा घेऊचे फावो ती तयार येना फावो ते पतकाचे बोक्षणे ना दूख धरचे ना 18 येऊचे बसचे मिसाचे बलिदान भेटवचे कुमगार काणोचे वेचे ते कुमगार कितें म्हणले आमकां कळीत ना जुदास निमाण्या जेवणार आसलो जुदास आसलो की ना आसलो जुदासा की जेजूनो उंडो वायनांत बुडोवन दिलो की ना जुदासान तो केल्या उपरांत जुदासा भितर कोण रिगलो सैतान रिगलो पळय जेजून दिल्लो उंडो आपले मांस आनी रगत म्हूण दिल्लो उंडो तो खाल्लोस तो कितें जालें सैतान रिगलो ताचे भितर पळया कित्याक फावो नासतना जेजूच्या पलंगणांत ताणें हात घालो फावो नासतना आज तेच जुदासा बरी आमी आसोन फावो नासतना या एवक्रिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावन हो उंडो आमी सेवताव आनी एकालसेंतले आमी पियेताव आमची केस्त खाता आनी पियेताव उडास दवरा देखून जेजू म्हणटा वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक येताय जाल्यार जर तर तुज्या भावा थंय भयणी थंय तुका राग आसा बेजारे आसा म्हूण तुका भोगता जाल्यार तुजी काणीक वेदी मुखार सोड फाटीं वच राजी जा उपरांत येवन हे मिसाचें बलिदान तुजी काणीक भेटय आनी खंडीत ते तुका समाधान आनी जिवीत दिवंक शकतले म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून सांत पावलो म्हणटा पवन आसतना तुमी खातात केस्त खाता देखून तुमच्या मदें जायते जण पिडेस्त जाल्यात जायते जण मरण पावल्यात म्हणटा तो कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जे कितें पवन आसतना आमी खाता थोडे बडी कुमगाराक बरी जायराय करता थोडी बडी तयाराई भायली मात्र तयाराई भितरली तयाराई ना एक परगांवांत असलेली एक पार्टी परगांवांत असलेली एक जोडे तांच्या भुरग्याक कुमगार म्हणून गांवाक आयले एका विगारा लागीं आयले विगारान म्हणे भुरग्याची दोतोन करूंक आसा सहायक विगारा लागीं वसा सहायक विगारा लागीं आयली सहायक विगारान दोतोन काडून घेतना भुरग्याक कांय दोतोन येना सोन्ने कांय ना सहायक विगारान म्हळें तुज्या भुरग्याक कुमगार दिवंक जायना कित्याक म्हळ्यार कांय दोतोन येना एकच एक दोतोन येना ताका ती म्हणाली ना फादर ते भुरगो इल्लोसो नर्वस जाला देखून इल्ल्या वेळान येता मागीर इल्ल्या वेळान आयली भुरग्याक मात्र सहायक विगारान भितर आपयलें आनी मोगान इंग्लिशान दोतोन विचारली भुरग्याक दोतोन येना हांव पळय सांगलें हांव पळय आपूण भुरग्याक दोतोन येना कुमगार दिवंक जाय तवळ ती सगळीं अपसेट जाली रागार जाली आनी म्हणाली आमी हॉल बूक केला आमी एडवान्स दिला कॅटरिंग बूक केला तें बूक केलां इतल्या पाद्र्या भावा सांगलां परवां आयतारा कुमगार आज ब्रेस्तार 2 दीस आसचे तशें टाटा 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 तवळ तो साई विगार म्हणालो तुमी विगारा लागीं उलया म्हाका गोतू ना हांव कुमगाराक रेकमेंड करना म्हणालो आनी विगाराक लागीं गेली विगारान कुमगार एज इट इज आयतारासो दिलो व्हडलो संभ्रम कितलेशे पाद्रे आपूं केदे व्हडले हॉल कितले गम्मत पूण भुरग्याक दोतोर ना भुरग्याक जेजू हांव खंयच्या रुपान काडून घेता थंय गोतू ना कितें फायदो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो संभ्रम आसोन तूं कितें सेवताय तूं खबर ना कितें सेवताय तूं नेणाय कितें खाताय तूं नेणाय आनी हो संभ्रम आजकालचे कुमगार पळयल्यार तुमी जाणात काजाराचे की व्हडले ओपान एअर कितें व्हडल्या हॉलांनी ओके कितले बरे ड्रेस ओके कितली जेवणां ओके आनी बॉम्बेतावन आनी खंय तावन चेन्नयतावन पुरा बँड हाडचें ग्रुपाक हाडचें नाचोवचें आनी ओपन बार दवरचें पियेता तितलो सोरो खोलें पुरा करतात पूण कुमगार म्हळ्यार कितें क्रिस्त प्रसाद म्हळ्यार कितें जेजूचें मांस आनी रगत कितें खबर ना समोर तेचें शिकाप नेणाव बैलो आडंबर मात्र तो गरजेचो न्ही सगळें कर्ण क्रिस्त तुजे थंय ना जाल्यार क्रिस्त कितें म्हूण तूं नेणाय जाल्यार तूं सेवताय ती कूड आनी रगत कितें म्हूण तूं नेणाय जाल्यार कितें फायदो देखून सांत पावलो म्हणटा जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी एकालसेंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता केस्त खाता स्वस्त सांगलां सांत पावलोन कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जेजू क्रिस्ताक ताच्या कुडीक ताच्या रक्ताक फावो तो मान दिवना आमी आमच्या अंतस्ताचेर आमच्या दुडवाचेर आमच्या बदकाचेर ताचेरच आमकां
चड विश्वास चड पातयेनी हें आसा सगळें करूं शकता ना ना ताचे सांगाता आमकां भवार्थाचें जिवीती गरजेचें सोम्याच्या कुडी रक्ताचें बोळी गरजेचें पळया एक वाल आसा वाल ती दांक नासतना वा रुखाचो आदार नासतना ती वयर चडना आमी वाली बरी आमकां जेजू क्रिस्त म्हणलें दांक वा जेजू क्रिस्त म्हणलें रूख नासतना आमी वयर चडोंक शकना ती वाल किती मोठी जावं दी कितले फळादीक जावं दी कितले बरें ते फ्रुट्स वा बेळें दिवची वाल जावं दी जर तर त्या वालीक एक दांक ना वा एक रूख म्हणलो आदार ना जाल्यार ती वाल खिदिंगच नीट उबी रावना देखून आमी वाली बरी आमचे लागीं कितलीय ग्रेस्तकाय कितलेय अंतस्त कितलेय पयशे कितलीय जाणवाय कितलो शिकाप कितलोय अधिकार आसत पूण क्रिस्त म्हणलो आदार आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमी नीट उबो रावंक शकना आमी 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 पडटा देखून देवाचें उतर म्हणटा तुजे पांय आदळनाशें तुजे पांय हालनाशें तूं सत्राय सांबाळ तोळ तूं थीर रावतलोय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो आज ह्या पवित्र दिसा 13 जाणां भुरगीं तुमी कुमगार सेवतात जेजो म्हणटा तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार म्हजो उपादेश पाळ म्हजो उपादेश पाळ म्हणजे भुकेल्ल्यांक खाण तानेल्ल्यांक पिवण पांगरण नातलेल्यांक पांगरण बंदेत आसल्यांची भेट पिडेस्तांची सेवा करच्या मुखांतर सोम्याक विस्वाशी रावोंक सोमी कितें म्हणलें समजोंक सोम्याचो मोग करूंक सोम्या मरा पर्यंत साक्ष दिवंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.